वाराणसींतल्या ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरणाच्या अनुषंगान गोंयांत लेगीत अश्यो वास्तू आसात जाल्यार आमी तज्ञांचें मत घेवन तांचेर निश्चितूच विचार विनिमय करतले अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां। तशेंच कोणाकूय अशा वास्तू बद्दल वा जाग्यांबद्दल खबर आसल्यार तांणी ते खात्याक कळोवचें। आमी त्या वास्तूच्या वा जाग्याच्या पुनर्स्थापणुके विशीं थारायतले अशें तांणी सांगलें। आमी डेफिनेटली पळयतले अशी जर वास्तू आसा जाल्यार वी वील कन्सल्ट दी एक्सपर्ट्स इन द फील्ड आनी जांचे कडेन जे हिस्टोरियन आसतले तांचे कडल्यान कांय गोश्टी आमकां समजून घेवपाक जाय कळ्ळें न्ही। वी वील टेक म्हणजे पर्सनली आतां थोडे कडेन विजीट आसतल्यो ज्यो आर्किओलॉजिकली आयडेंटिफायड सायट आसात। कोणाकय जर खंयचेय जर सुदीन ढवळीकराक खबर आसा अशें खंय आसा जाल्यार आमच्या डिपार्टमेंटाक आनी जर कळयलें जर जाय जाल्यार वी वील टेक एप्रोप्रिएट डिसिजन। वी वील सी दॅट द रिस्टोरेशन ऑर आयडेंटिफिकेशन कॅन बी डन। म्हणजे त्यो जागा जर आमकां परत एक फावटी आमच्या हातून भितर येता जाल्यार आमी एक्सपर्ट घालून पळयतले। पूण आमकां जर अशी कल्पना आसा जर जाय जाल्यार कोणी आमकां सांगचें।